आमी आप फुडें आतां इलेक्शन मे बी 2026 येयत नाजाल्यार 27 येयत. आमी BJPक सदांच काम करपाक फुडें सरलेले आसात आनी काम करीत आसात. आमी BJPचें काम करतात आनी म्हाका खात्री आसा फुडाराक BJPच हे सरकार आमच्या गोंयांत घडून येतलो आनीक आमकां खात्री आसा दिसता ते प्रमाणे 30 सिटां आमच्या गोंयांत BJPची सरकार येतलो. तुमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन तुम्ही कशें पळयता MLA असला आरजीचो तेंच्या मदीं पार्टी मदीं डिस्प्यूट चालू आसा तुम्ही कशें पळयता? ते डिस्प्यूट तेंचे कितें आसा ते तेणी पळोवपाक जाय. हांव आरजीचेर कांय उलोवपाक सोदना. तुमी वचोन आमच्या मतदारसंघात पळोवचें कितें डेव्हलपमेंट तेणें केलेलें आसा. तुमकां खबर आसा कितें तो कोत्ता पळय तें कशें कोत्ता आनी कितें कोत्ता आनी कशें फुडें तुमी लोकां कडेन तुमी विचारात. हांव मागता प्रेसवाले कडेन तुमी आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन वचोन तुमी विचार लोकां कडेन विचारचें डेव्हलपमेंट कितें आसा. रस्ते खंय पावले तुमी हें पळय तुमकां पळयल्यारूच कळटलें. आनी आमी BJPन आसात. BJP सरकार येतलो आनी आमच्या मतदारसंघात BJP लोटस उरतलो. ह्या 4 वर्सांत काय कामां जावना? कामां जाल्यांत ती तुमकां लोक सांगतलो. हांव तेजेर कांय कामां जाल्यांत डेव्हलपमेंट कितें जालां तेजेर हांव कांय विचारूंक सोदना. तुमी ते कडेन विचारात कितें काम केलां हांव दोनूच सांगूंक सोद चड आनी सांगना. जें श्रीधाम पाल्ल्यान जी पंचायत बांदताली पयलीं बांदताली ती चालू आसली. आमी लास्ट टायम लागून आमी लास्टाक 2022 परत आनी सुरवात केल्ली आसली. आजून पासून ते 5 वर्सां आयज कंप्लीट जावपाक येयलीं. ते कडेन ते श्रीधाम पंचायत जायना. तुमी ते कडेन विचारात आजून पंचायत घर जायना. दुसरें आमी गोवा वेल्ल्या विलेज पंचायत ग्रावंड होवूय आमी लास्ट टायम 22 फावंडेशन स्टोन घातलो. आजून पासून तेजें जायना. ही दोन व्हडलीं कामां ते कडेन जायना. ते कडेन तुमी विचारचें नाजाल्यार लोकां कडेन विचारचें ही कामां कित्याक उरल्या. आमी आसले जाल्यार ती कामां जाता आसली ना तेजेर हांव उलयना. पूण आजून पासून ही पंचायत गो ते कडेन जायना. ग्रावंड गोवा वेल्ल्या ग्रावंड जायना. तरी पूण हांवें आमचें गोवा वेल्ल्या पंचायत घर हांवें बांदून दिल्लें त्याच टायमार. तेज्या टायमार म्हाजी इनॉग्रेशन जालें. तेंवूय ना जालें तेंवूय तशेंच पेंडींग उरता आसलें. सो ह्या फावटी तुका बरो फायदो आसा दिसता आर्जीन फूट पडून? हांव फायदो आसा म्हणून तुका सांगना. ते तीच लोकलांचेर आसा वोटर्सांचेर आसात आनी आमी एवरी वोटर्सांक आमी सुरवात केलेली आसा भोंवपाक. एवरी घरांनी आमी भोंवतले लोकांचे विचार कितें आसा ते विचारतले आनी फुडाराक जे आमी आमचे सांतांद्रे मंडल आसात सांतांद्रे मंडल जे आमी सगळे बूथ वायज काडलेले आसात. आमी घरांनी वचून लोकांचे इश्यू कितें आसात ते आमी विचारतले.